पोषण माझो प्रोग्राम आशिल्लो कमिशनाचो खुबशीं बायलां पार्टिसिपेट केली आणि हांवें जजींग केलें सो स्पेशली आशिल्लें मिलेट्सा बद्दल आनी पौश्टीक आहार सो आय थिंक ऑलमोस्ट 55 to 58 बायलांनी पार्टिसिपेट केलें आणि खूब टफ आशिल्लें बिकॉज प्रत्येकान प्रयत्न केलो आपले बेस्ट दिवपाचो आणि प्रत्येक बायलेक जेवणांतल्यान एक कळून येता की तांचो जीव आसता भितर मोर दॅन द न्यूट्रिशनल वॅल्यू तांचो प्रेमूय इम्पॉर्टंट आसता सो बरे तरेन सजयलें जाता तितलें न्यूट्रिशनल कंटेंट जितलें जावपाक शकता तितलें केलें ऑफकोर्स द कॉम्पिटिशन वॉज टफ आमी तातूंतल्यान बेस्ट प्रायजां काडलीं आनी आमी तांचो टेस्ट पळयलो तांचे प्रेजेंटेशन्स पळयले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट न्यूट्रिशनल कंटेंट पळयलें आनी मिलेटाचो वापर पळयलो बिकॉज वी नो की आमच्या पयलींच्या जाणट्या नेणट्यांनी मिलेट्स खूब वापरलेले जाताले आनी आतां आमी जंक फूड घेतात फास्ट फूड घेतात आनी मिलेट्स खंय तरी विसरले म्हणून हो अभियान काडिल्लो की मिलेट्स वापरचो आनी मेजॉरिटी हातून मिलेट्स आशिल्ले जे इट हेल्प्स अस फॉर आवर ग्रोथ सो आमकां फिजिकली एज वेल एज मेंटली ऑल्सो फॉर अस इट इज व्हेरी हेल्दी सो द कुकिंग कॉम्पिटिशन एज जज इट वॉज व्हेरी टफ फॉर मी आतां दनपारची वेळ जाल्या पण हांव स्टफ जाला ते खावन खावनूच म्हजें पोट भरलें थँक्यू आयच्या काळात मॅम न्हू फास्ट फूड खूब लोक खातात आणि घरगुती जे जेवणाचेर खंय तरी दुर्लक्ष जाता हाचेर तुमचें कितें म्हणणें येस बिकॉज आतां लोकांक टायम ना मेन म्हणजे आनी ते टायम आसल्या कारणान वॉट इज इजिली अवेलेबल इज फास्ट फूड बट वी डोंट थिंक की आमी ते फास्ट फूड खावन खावन आमची हेल्थ आनी आमचे विचार हे दोन्ही बदलता आनी दॅट्स वाय वी सी लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग टुडे म्हणून जर सादीशी गजाल की आमी जाता तितले कट डावन केले आनी घरा कडले जर आमी जितली खावपाक शकता ती वन्स इन अ वायल खाल्लेलें बरें ओके बट लोक रेग्युलरली खातात आनी मागीर तांचे वेट वाडटा हेल्थ इश्यूज वाडटा एंड देन दे गो टू द डॉक्टर सो वाय टू स्पेंड गोईंग टू अ डॉक्टर की ताच्या पयलीं जर म्हज्या न्यूट्रिशन हातून सिंपल हांव म्हज्या क्लायंटांकूय सांगता की कितें करप इज तुजो वीकली ग्राफ खावपाचें वीकली ग्राफान हांव कितलें भायरचें खाता आनी कितलें घरांतलें खाता हें जर आमी तालमेल केलें जाल्यार कळटलें की आमचें भायलें खावपूच खूब जाता आनी जें आमच्या स्वास्थ्याक आनी एक 10-15 वर्सांनी शुअर हार्मफूल आसतलें जर तुमकां आतां कांय कळचें ना मागीर ताजो इफेक्ट दिसून येतलो म्हणजे आमचे जाणट्यांक जर जाणटेपण 80चेर येतालें आयज आमकां 40चेर येवपाक लागला हें सादें उदाहरण आसा सो तुमचें खाणें बदलत जाल्यार सगळें बदलपाक शकता 7व्या राष्ट्रीय पोषण माहाच्या निमित्यान गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन इन कोलॅबरेशन विथ नॅशनल कमिशन फॉर विमेन आयच्या प्रोग्रामाचें आयोजन आमी केल्लें तातूंत भितर आमी वेगवेगळी सत्रां आयोजीत केल्लीं जेणे करून एनिमियाचेर एक सेशन आशिल्लें न्यूट्रिशनाचेर एक सेशन आशिल्लें बायलांचे हेल्थ तांचे वेगवेगळे विशय हाजेर एक सेशन आशिल्लें आनी तशेंच आज काल हो सायबर सिक्युरिटी हो खूब सामको मोलादीक विशय जाल्लो आसा तोय आमी ह्याच क्रावडा बरोबर लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न केलो सो आयच्या कार्यक्रमान भितर आमकां वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन लाभिल्ले हांगा आमचे म्हऱ्यान डॉक्टर निधी सातर्डेकर आशिल्ली डॉक्टर ज्योती सावंत आशिल्ले क्रिस्टाबेल डायस म्हण आशिल्ले आनी सारिका शिरोडकार म्हण आमी ताका कंपेरिंगाक आपयल्लें तुमी सगळ्यांक सारिकाक वळखताच आसतलें सो ताणें सुंदर रितीन मदीं मदीं उखाणी आनी म्हणी आनी अशें वेगवेगळे कॉम्पिटिशन आनी अशें करून हो खरगच्च कार्यक्रम जालो मेन मुद्दो जो आशिल्लो आमचो की आयच्या पिढी पर्यंत हें पावपाक जाय की पोशण म्हणल्यार कितें आनी पोशणान भितर आमी आमच्या घरान दारान जाता तें सोडून आमी दुसऱ्या फाटल्यान धांवचें न्ही आमचे कडेन लोकली जें कितें ग्रो जाता कितें पेरां म्हण पपाय म्हण तें आमी खावचें बारायकान मेळटा तीं फळां खावप तातूंत भितर हीत नासता खंय नाल्यार खंय तातूंत भितर प्रिजर्वेटीव म्हण कितें म्हण आनी तें आमच्या आरोग्याक मारक आसता हाजो विचार करून आमी लोकली ग्रोन आयटम जे आसा पळय ताजेर खावपाचो आमचो भर आसपाक जाय हांगा आमी कुकरीचे कॉम्पिटिशनाचें आयोजन केल्लें तातूंत भितर 55 पार्टिसिपंट्स तांणी पार्टिसिपेट जाले CDPOच्या मार्फत ICDSाक आमी लेटर केलें सो CDPOच्या मार्फत हे वेगवेगळे ग्रुप्स DRDAचे BRP CRP हांचे मार्फत हो बरगत जवळ जवळ ऑलमोस्ट 180 बायलां हांगा हाजीर आसात आनी तांच्या खातीर आमी ल्हानशे पोशण पौश्टीक लाडू रागीचे पौश्टीक लाडू बरोबर रागी अशें आनी पुरणपोळी अशें दिवपाचो आमी हांगा यत्न केल्लो आसा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.